नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया चीज सँडविच। सँडविच करपाक आमी चटणी करून घेवया। ताजे खातीर ही हांवें ओली कोथमीर घेतल्या। 1 वाटी ओली कोथमीर उदकान हांवें बरी धुवन घेतल्या। थोडो पुदिना घालता, 1 इंच आलें घालता, 5 लसणीच्यो पाकळ्यो घालता। लसूण तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। चवी प्रमाणे मीठ घालुया। 5 हरवे मिरसांगो घालता, 1 चमचो भाजलेली भिकणां घालता। हातून थोडेशें उदक घालून बारीक वाटून घेवया। हे पळयात अशें हांवें वाटून घेतल्या। हातून आमकां थोडो लिंबाचो रस घालपाक जाय। 1 लिंबाचो रस घालता। लिंबाचो रस घालून परत एकदा मिक्सरान फिरून घेता। पळयात सँडविचाची चटणी तयार आसा। चटणी करता आसतना अशी मातशी दाट अशी करून घेवपाक जाय, पातळ करपाक जायना। सँडविच करपाक सुरवात करूया। हे हांवें तवशें घेतलां। तवशाचे हांवें अशे पातळ कुडके करून घेतल्या। टोमॅटो कापून घेतला, कांदो कापून घेतला, कॅप्सिकम आणि हे हांवें बटाट उकडून ताजे अशे स्लायस करून घेतले। ब्रेडाक पयली बटर लावन घेवया। ताजेर चटणी लावया। उकडून घेतिल्ले बटाट, ताजेर कांदो घालुया। ताजेर काकडी घालता, थोडे मीठ घालता, चाट मसाला, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घालता, पाव चमचो जिऱ्याची पावडर नाजाल्यार पाव चमचो जिरे चटणी वाटता आसतना घातल्यार जाता। ताजेर आमी कॅप्सिकम घालुया, टोमॅटो घालुया, थोडेशे मीठ, चाट मसाला, रोस्टेड क्युमीन पावडर। हे सगळे जाल्यानंतर हाजेर आमकां चीज घालपाक जाय। हो हांवें चीज क्यूब घेतला। चीज असो किसून घालपाक जाय। चीज असो स्प्रेड करून घेवया। हाजेर आमकां 1 स्लायस परत दवरपाक जाय। बटर लावन घेवया। ताजेर चटणी लावया। अशें करून मातशें प्रेस करून घेवपाक जाय। तुमच्यान हो सँडविच डायरेक्ट तव्यार दवरून भाजून घेवपाक जाता। हांवें सँडविचाचें आयदन घेतलां। ताका थोडे बटर लावन घेवया। सँडविचाक थोडे वयल्यान बटर लावया। बटर लावन घेतल्या ती बाजू आमी पोना करून हातून घालुया। अशें दवरून घेवपाक जाय। हाजेर थोडे बटर लावया। अशें बंद करून गॅसार आमकां दोन्ही वटल्यान भाजून घेवपाक जाय। गॅस चालू करून गॅसाचेर हांवें टोस्टर दवरला। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। परतून घेता। दोन्ही वटल्यान बरें भाजप जावपाक जाय। पळयात दोन्ही वटल्यान बरो भाजप जाला। असो दोन्ही वटल्यान बरो भाजून घेवपाक जाय। हो हांवें दुसरो सँडविच दवरला। सामकें रुचीक सँडविच तयार आसा। चीज सँडविच खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।